पॉयंट येता तो येदो व्हडलो इव्हेंट जेन्ना एनीवे डिसेंबराचे लास्ट 2 वीक तरी गोंया भितर गर्दीच आसता, ट्युरिस्ट येतातच येता. एक खूब फावटी आज कोर्ट सांगता की अशे इव्हेंट बाबा करप केन्ना करप कशें करप हाजे खातीर एक यंत्रणा घालात म्हणून. दुसरो जो विचार आयला की बाबा ह्याच 15 दिसां भितर हाडून तुम्ही सगळे इव्हेंट कित्याक घुसयतात, वाय कांट यू स्प्रेड इट इन द मे बी फर्स्ट वीक ऑफ डिसेंबर आफ्टर इफी फेस्त बिस्त जातकीर तुमच्यानी सनबर्न कित्याक घेवपा येना वा इतली व्हडली इव्हेंट कित्याक घेवपा येना. वॉट डू यू थिंक? कारण पांडुरंगान बरें सांगलें प्रत्येक वर्साक 28 तारखेक इव्हेंट आनी 27 तारखेक परमिशन. आमी आमचेच नाक कापून घेनात. Pramod, this we had discussed last year बी म्हणशीत आमी ते डिस्कस करता म्हणून परत last round table we had discussed this, but परत हांव म्हणटा कितें की yes, from the government side or from the state side it should have been either maybe late November or maybe early December तेन्ना मंदर आसूंक जाय आशिल्लो, or maybe possibly January. See, सनबर्नाक जो लोक वचपाचो आसा तो वयतलोच. It is not because of Christmas they are going for or maybe the New Year festivity they are going for sunburn. जो लोक जो सनबर्नाक वचपाचो आसा तो वयतलोच. तूं जानेवारीक दवर काय नोव्हेंबरान दवर. So what is the urgency of or what is the need to have this during this peak season? इतले तुम्ही आमी इतले हें आसता गर्दी आसता हिंगा गोंया आनी तुम्ही आनीक मेस करून उडयता सारके. पर डे द फुटफॉल देर वूड बी अराउंड बिटवीन 7,000 to 10,000 people there. आणि ताज्या मुखार वचून 31 तारखेक दिवप काय ना हाजे चर्चा करताले आमी. हय, so that is very valid point where we need to deliberate where we can give this kind of big ticket events. नोव्हेंबराक तुम्ही डिसेंबराच्या सेकंड वीका करात. Yeah, but rather than doing it in third week or the last week of December. But on the other side, when a big event like this is coming in, they will try to milk it to the best possible time. It is in the interest of the organizers. I am bothered about the interest of the state and people. That Pramod, our state or our political leadership or department or somebody has to take accountability for when we have to give permission and when we should not give permission. If you are saying that this is free for all and free anytime, then they will grab all. The High Court order certainly says so. Yeah, High Court order has put so many restrictions in place. So many questions have been thrown at the event. Not only now, earlier also. But म्हाका दिसता तितलोच टाइम हांवें सांगला ते भाशेन की on that particular now the state government has said that we will form a panel to monitor expert panel आणि जे कितें म्हणटा ते panel. But let us see, as Pandu has said, that we can hold a hope whether things would be better next time, whether there would next time आता ह्या हायकोर्टाच्या ऑर्डरीच्या उपरांत ह्या आता हायकोर्टाच्या ऑर्डरी उपरांत आता जे जाता इव्हेंट तो तरी सारको जातले पळोवया. आता जातलो जाल्यार पळोवया. पूण सपोज आय एम जस्ट सेइंग टेंटेटिवली if things go wrong this time, suppose if 10 o'clock is the deadline, last time किशोरान बरें म्हणलें की सनबर्न आनी धांक बंद चालू जावंक जाय आशिल्लो म्हणलें. सो सपोज हांव म्हणटा कितें टायम लॅप्स जालो आनी वयल्यान 10च्या मुखार गेलो, 10:30 1 गेलो, or maybe there are narcotics is not allowed, but it's an open secret. So whether there is some kind of a casualty there, narcoticacher कोण तरी एक पाटी जाल्ले, which has happened in the past. So who is responsible for all these things? Are we going to hide these things and say no, it is not because of ईश्वराक लास्ट टाइम विचारिल्लें की 10 सुमार सनबर्न बंद करपा जाता काय म्हणून. आता ताका अनेक प्रश्न विचारता. सनबर्न 55 डेसिबल्साचो साऊंड धरून सनबर्न करपा जातलें. ह्यो सगळ्यो गजाली ऐकल्या उपरांत एज अ जर्नलिस्ट स्वताची लज दिसता प्रमोद. म्हणजे कितें पळय, एके वटेन हायकोर्ट तांकां सांगता तुमी कमिटी काडा, मॉनिटर करा साऊंड पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे थंय मनीस हजर जाय. 10 म्हणटा तो सनबर्न बंद जातलो. तुका सांगता एक वेळ तो लेट जायसर चालू उरतालो पळय तो बऱ्याक पडटालो. 10 सनबर्न बंद जावप, म्युजीक बंद जावप, तो जो फ्लो थंयसून जो 10 सुट्टलो पळय, मॅस जातले मॅस. तो थंयसून डिस्बर्स जाल्या उपरांत तो लोक 10 सुमारूच जेन्ना ती सिस्टम डिस्बर्स जातली तेन्ना आनीक मॅस जातले. एक जाली गजाल. दुसरी गजाल, ह्यो सगळ्यो गजाली प्रमोद आयकतकूच बरें दिसता मनाक. 10 म्युजीक बंद, थंय पुलीस आसतले, पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे हे आसतले, ड्रग्स घेवपाक मेळचे ना, आनीक करूंक मेळचे ना. ह्यो सगळ्यो गजाली आमी खंयच्या जगान वावरतात पळय तेच कळना. म्हणजे आमी सांगून सुद्दां, आनी कोर्टाची चूक ना, कारण कोर्टाक
निमणे हेच सांगपाक जाय न्हू कोण कायद्यान वता तुका सनबनूच नाका अशें कोण म्हणूंक शकना करतात जाल्यार ह्यो सगळ्यो करता कायद्यान करा कायद्यान करा सो हे सगळे जर परिस्थिती पळयत आणि आफ्टर ऑल प्रमोद आमी म्हणजे सरकारच्या चुकीच्या धोरणांक लागून सरकारी मशिनरीचेर जो प्रेशर येता पळय पुलीस ट्रान्सपोर्ट फायर सर्वीस ह्या सगळ्या कांयच करूं शकनात ते फाल्यां कितें जालें एक्सिडंट आतां एक तर मुख्यमंत्री म्हणटा स्पेशल काळजी घ्या ह्या नवीन वर्साच्या डिसेंबरान मातशी सावकाश गाडयो चलया हें करायचं तुम्ही सिस्टमूच जर अशी तयार केल्या हांव सुद्दां एक पाळटा रेंट कार बी दिसली न्ही हांव डायरेक्ट गाडी 20चेर हाडटा तूं वच बाबा तुका जाय तसो वच तुका जाय तुजोच रस्तो तुम्ही एनवायरमेंट म्हाका दाखोवपाची इच्छा ना की हांव तूं रेंट कार घेवन तुम्ही एनवायरमेंटूच अशें क्रिएट करता की कोणूच खंयचीच यंत्रणा तेचेर कंट्रोल करूं शकना एक आता पॉयंट आसा सी वेन वी से दॅट आतां पळय सगळेच हें जातलें किओस जातलें आनी कशें म्हणटा न्हू देर इज एनदर आर्ग्युमेंट की आमचो जो लोकल आसा न्हू लोकल तोच सेगमेंट जशें एंटरटेनमेंट सेगमेंट वील ऑल्सो बेनिफीट म्हणटा एक सेक्शन म्हणटा कसो बेनिफीट जातलो आतां पळय सनबर्न 10 बंद जालें ओके आतां एक तूं वॉर्म अप जातलो तितले म्हणसर वचून थिंगा तर तुजें म्युजीक करून तूं वॉर्म अप जातलो अ पार्टी गोवर will not go home. तुम्ही बरोच अभ्यास केला या पार्टी गोवरांचो The party goer, 10 o'clock is not a time for him to go home because his mind is tuned. तो वतलो आनी सगळे नॉर्थ गोवन ते बेल्डार ते हें आसा नायट क्लब आसा तितून वचून घुसतलो म्हाका पॉझिटिव्ह थिंकिंग मागीर तेच कळ्ळें हांव म्हाका कांयच प्रश्न ना तो घुसपाक घुसल्या उपरांत कितें करतलो पळय ते इम्पॉर्टंट आनी तूं म्हणटा तो 10 मेरेन भायर सरून घुसतलो 10 मेरेन जेन्ना तो घुसतलो अशें म्हणटा 10 मेरेन जेन्ना तो सनबर्नाचें म्युजीक तेच्या कानान भरतले पळय मागीर तो जेन्ना घुसतलो पळय तेंची वाट लायतलो म्हाका पांडुरंगाक मुद्दम विचारपाक ह्या दिसांनी रेंट कार बी दिसतकीर जेन्ना ते येतात आनी तुका सामके लागींच्यान तुका कट मारून वतात तुजी मनांतली भावना कितें आसतात सारक्यो म्हजी भावना हांवें तुका सांगल्यो हांव डायरेक्ट गाडी 20 किलोमिटर पर वराचे हाडटा तांकां सांगता तुमी वचात तुमकां जाय तशें वचात आमकां सोडात म्हणून काय उपाय ना तेका प्रमोद हय आतां हांव जेन्ना कमी कोणाक कोस्टल बेटान वयता बीन सगळे कडेन त्योच गाडयो आनी ते जे तरेन चलयतात गाडयांनी सो ते इवन आमी महाराष्ट्रान बी पळयलां की लेफ्ट सायडीन बी घुसप ते तेंची पद्दत ती गोंयांत ती पद्दत तशी ना आमी रायट सायडीन काडपाच्यो गाडयो जाल्यार ते खंयच्या सायडीन घुसतात तांकां तशे रुल्स बी कांय लागना सो ते हांगा फॉलो करतात आनी म्हणून चडांत चड ती एक्सिडंट जाता पळय रेंट बायक आनी रेंट काराची ती कारण हें तांकां शिस्त ना आनी तांकां गोंयांतली सिस्टम खबर ना गोंयकार कशें चलयतात गाडी ते गोंयकार चलयता अशें न्ही ते नॉर्मल सिस्टम ते गाडी चलोवपाची काय ते आमी चडशा राज्यांनी पळयलां ती खंयच्या सायडीन तांकां ते हांगा तेच फॉलो करतात खंयच्या सायडीन घुसोया म्हणटा एक जस्ट टू मेन्शन हियर की बरो एक मनशान दिल्लीचो मनीस तो गोंयाक ऑन एंड ऑफ येता ताणें एक बरो फेसबूक पोस्ट बरयल्लो कांय दिसां पयलीं व्हेरी शॉर्ट सांगता आनी इट वॉज अ लॉंग फेसबूक पोस्ट बट ताजो क्रक्स सांगता नाल्यार आपूण गोंया येतकीर आपल्याक कितें जाणवलें की गोंयकाराक म्हणपा लागलो येतना वतना हॉर्न वाजोवपाची संवय आसना बेश्टेच खंय तरी रावले पॅक 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 केलें आमी करना आमी रावतात मुखार गाडी हीच जाली आमी वतात आमी बेश्टेच हॉर्न वाजोवपाक लागना आनी तो म्हणपाक आपल्याक आपूण दिल्ली सावन जेन्ना गोंयाक आयलो गोंयच्या रस्त्याचेर गाडी चलयता आसतना आपल्याक प्रकर्शन जाणवलें की अरे हांगा तरा वेगळी आहा बेश्टोच लोक येवन तुगेले पॅक 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 करून वाजयना आनी जे वाजयताले ते सगळे रेंट कारवाले आशिल्ले म्हणून so he made a very nice observation. He said ki if you are going to Goa, understand that people of Goa live in harmony with nature. They live a very peaceful life. Try to be that म्हणून. Don't try to behave the way you behave in your own state or in your own locality. And a bro Facebook post बरयल्लो